हरे कृष्णा. एक वेळा नारद मुनी द्वारका वता. थंय कृष्ण भगवानाले दोन्ही बायल सत्यभामा मेळटा. सत्यभामाका केन्नाय दिसया देव तिका चड मोग करता. देव तिगेले कंट्रोलांत आसा म्हळ्यार एक अहम आसता. नारद मुनी तशें न्हय तें बरें तुगेले भ्रम रुक्मिणीले भक्ती निमित्त देव रुक्मिणीकच चड मोग करता म्हूण सांगता. सत्यभामा आ देवाक मिगिल कंट्रोल हाडका जाल्यार कसं कोरका म्हूण सांग म्हूण नारद मुनी निमगिता. नारद मुनी एक व्रत आसा. कसन व्रत म्हळ्यार सुरे तूं कृष्णाक एक ब्राह्मणाक दान दिवका. मागीर कृष्णाला वेटा तक्क भंगर त्या ब्राह्मणा दिवन कृष्णाक मागशी घेवका. तशें केल्यार कृष्ण तुगेल कंट्रोला येता. पक्कने देवाल वेटा तक्क भंगर तुक त्या ब्राह्मणा दिवचे जायनी म्हूण जाल्यार कृष्ण त्या ब्राह्मणाला दासो जाता. असल एक व्रत करूं तुका साध्य वे म्हणून सत्यभामाक निमगिता. सत्यभामा देवाले वेटा तक्क भंगर दिवचे एक चेड्डाल खेळू मेगेला मस्त भंगर आसा म्हाका व्रत करूं साध्य म्हूण नारद मुनी सांगता. तुगेला पशी व्हड ब्राह्मण कोणेय नाची तुकाची हांव कृष्णा दान दिवन हांवें व्रत करता म्हूण सत्यभामा सांगता. सत्यभामा कृष्णाला वचून हे जाल्लेल पुरो विशय सांगता. कृष्णा पुरा कळटा कसन जाता आसा म्हणलेलें तो ओपून घेता. सत्यभामा कृष्णाक नारद मुनी दान दिवन कृष्णाल तुलाबाराक अरेंजमेंट्स करता. तुकांतू एक सायड कृष्णा बसकार येता आनी एक सायड तिगेल पुरा भंगर हाडून दवरता. पुरा भंगर दवरल्यार कृष्णाल वेटाक इक्वल जायना. मागीर ती कृष्णाले वरलेल पुरा बायलांक वचून निमगिता. तांगेल भंगरे घेवन ते तुकारी दवरता जाल्यार कृष्णाले वेटाक हे पुरे भंगर इक्वल जायना. कृष्ण हे पुरा पळयता आसा. ताजे मद्देन तूं सत्यभामा खेळ करता आनी जाल्ले आनी हांव नारद मुनील दास जावचेची तुका सोडून वचका जाता हांवें म्हूण तिका चिडायसिता. तें आयकून सत्यभामाक आनीकय टेंशन जाता. जाल्यार कसन करचें म्हूण कळना. तितली म्हणटना नारद मुनी सत्यभामाला वचून तूं रुक्मिणीला वचत रुक्मिणीला हाजे पर्याय हास्य साध्य आसा म्हूण सांगता. सत्यभामा तिगेल पुरा अहम सोडून रुक्मिणीला वता. तिका जाल्लेल पुरा सांगून तिका थंय घेवन येता. रुक्मिणी भक्तीन एक तुळसी दळ काण देवाल मुखार येवन देवा पांय पडून ते दळ काण भांगरा अट्टेरी दवरता. एक तुळसी दवरलेली तशीची कृष्णान बशील सायड तुकां तो वयर वता आनी भंगर दवरलेली सायड तो घेता. हें एक लिलांत आमी कसन शिकता म्हळ्यार एक तुळसी दळ देवाक भक्तीन श्रद्धेन अर्पण केलेले पुरा एक ऐश्वर्य अर्पण करची पशी व्हड तुळसी म्हळ्यार देवाक मस्त प्रीती. लक्ष्मी पशी देवाक तुळसी प्रियकय. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः. कलियुगांतू देवा पावका जाल्यार आमी देवाला एक भक्ताल मुखांतर मात्र साध्य. तुळसी म्हळ्यार देवाक मस्त प्रीती. ते मात्र न्हय आमी तिगेले एक सेव केल्यार आमगेले एक जन्म सार्थक जाता. कशी सेव करचे ती देवा तुळसी उद्दा घालचे तुळसी सुत्त काडचे तुळसी दिव लावचे तुळसी आरती करचे. आमी तुळसी सुत्त काडल्यार आमगेले कितकी जन्माचे पाप वतकय. यानी कानी च पापानी ब्रह्मा हत्यधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण्या पदे पदे. म्हळ्यार ब्राह्मणा हत्या तसल पाप समेत नाश जाता तुळसी सेव केल्यार. कलियुगांतू देवा पावचे मस्त सिंपल आसा. आमी कितले बिजी असल्यार एक दोनी काम एक देवाल नामस्मरणे आनी तुळसी सेवा केल्यार आमगेले एक मनशाल जन्म सार्थक जाता. आमी जालतितले आमगे लायफांत तुळसी सेव करुया म्हूण सांगताची आयची व्हिडिओ एंड करता. तुमकां कसने एक क्वेश्चन्स असला प्लीज निमगिया. हे तुळसी बग्गे अवेरनेस विंगड जनाकय सांगा आनी तुमगेले रियलायजेशन शेअर करा. हरे कृष्णा.